गोय विधानसभेचे 3 दिसांचे अधिवेशन 31 ऑगस्टासावन सुरू जातले आणि 2 सप्टेंबराक सोंपतले अशी माहिती राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिली। मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावा सयत हेर विरोधकांनी 3 दिसांच्या अधिवेशनाचेर टिका करून सरकाराक धारेर धरले। नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाषा, काय निदर्शना आणि फ्री उमर खालीद असे तक्ते दाखयल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायलो। विद्यार्थ्यांक आंदोलन करपाचो पुराय अधिकार आसलो तरी आंदोलनाची दिशा आणि ताचे फाटलो प्रभाव हाचे कडेन गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा। शिक्षा समागम ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। लोकसभेत जाल्ल्या बोवाळा वेळार एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक मंजूर केले। खूप वेळ चर्चा जाले उपरांत आवाज मतदानाच्या आधाराचेर या विधेयकाक मान्यताय मेळ्ळी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी पेपर लीक विधेयक मंजूर जाल्ल्याची घोषणा केल्या। वीस जुलयाक आझाद मैदानाचेर जाल्ले आंदोलन बेकायदेशीर आसा अशी कागाळ मामलेदारान केली। उपरांत ह्या प्रकरणात सुमार 1000 तरणाट्यांचेर कागाळ दाखल केली। या 1000 तरणाट्यांमदी उजवाड एनजीओचे वांगडी अमरीन शेखाचे नाव आशिल्ले। हे फाटभुंयेर एनजीओचे वांगडी अमरीन शेखाक पुलीस स्टेशनात आपयले। या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी केले उपरांत पीआयएनूच या आंदोलनाक एनओसी दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। केंद्राच्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याचेर नागरिकांक भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केला। गोंयांतल्या कांय गांवांक पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हूण आस्पाव करपाच्या प्रस्तावाचेर नागरिकांक हरकत आनी सुचोवण्यो मांडपाक संद दितले आनी भौसाचें मत विचारात घेतले उपरांतच निमाणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गटार आणि सेप्टीक टाकयो हातांतल्यान निवळ करतना कामगारांक मरण आयिल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान खर नाराजी उक्तायल्या। गोंया सयत 15 राज्यांच्या मुखेल सचिवांक न्यायालयाचो अवमान करपा खातीर नोटीस जारी करून 4 सप्तकां भितर जाप सादर करपाचो आदेश दिला। ऑनलायन प्रणाली वरवीं एनीवेर रजिस्ट्रेशन यंत्रणा राबोवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य थारला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी NGDRSच्या एनीवेर रजिस्ट्रेशन विदिन डिस्ट्रिक्ट या प्रकल्पाचे उक्तावण जालें। फाटल्या 4 वर्सांसावन व्यवसायाचो कर शोकेस नोटीस धाडून लेगीत भरूंक नाशिल्ल्यान मार्ना पंचायतीन शिवोले वाठारांतलो ब्युटी पार्लर बंद केलो अशी माहिती पंचायत सचिव सुरेश फडते हांणी दिली। जाल्यार फाटली 2 वर्सां जालीं हो पार्लर बंद केला। ह्या शॉपाचे धनी सतत आमकां त्रास दितात। हे फाटभुंयेर पंचायती सयत पुलीस स्टेशनांत लेगीत कागाळ केली, मात कोणेच आमकां मजत करूंक ना अशे आरोप पार्लर चलोवपी सुखदा वळवयकारान केले। बेतूल फिशिंग जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी सुरू जाल्ल्यान वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवपाची मागणी नुस्तेकारांनी केल्या। हाका लागून नुस्त्याचें प्रजनन करपाक चड वेळ दिवन तांकां सांबाळपाक मजत जातली असो दावो नुस्तेकारांनी केला। सांगे तालुक्यातल्या कष्टी गावात आशिल्ल्या जेनिफर पिगरी फार्माक लागून लोक चाळवल्यात। फार्माच्या घाणयारे उदक कुशीक व्हाळात सोडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात।
फार्माकुशीक घरां आशिल्ल्यान ताचो घाणयारो वास लेगीत मारता. मजगती थळाव्या पंचान ह्या फार्माची पळोवणी केली. हे फार्माकडेन आनीक बांदकाम चालू आशिल्ल्याचे नदरेक आयला. हे आमी खोपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी थळाव्या पंचान दिल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मोपा विमानतळा खातीर एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल घेवन वचपी टँकर चिखलेंतल्या सेंट जेसिंटो जुंव्या लागसार उमथलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टँकर चलोवपी चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान टँकर रस्त्यार उमथलो. ह्या अपघाता उपरांत इंधन गळती जावपाची शक्यताय आशिल्ली. देखून खबरदारी म्हणून पुलीस आनी आपतकालीन सेवा घडणूक थळार वचून सुरक्षा निश्चित केली. मुरगांवचे मामलेदार प्रवीणजय पंडित हांच्या अध्यक्षतेखाला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रणाविशीं बसका घेतली. पावसाळ्यात डेंग्यू, मलेरिया सारकिले रोग पातळचे न्हय हे खातीर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमदीं समन्वय, नितळसाण मोहीम आनी मच्छर प्रजनन सुवातींचो नाश करप हाचेर भर दिलो. न्हयबाग पोरसकडे सातार्डा पुलाच्या अबकारी चेक नाक्याचेर अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हड कारवाय केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन कारवारच्यान महाराष्ट्रात वतालो. अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 28 तारखेक राती उसरा कारवाय करून गाडयेंतल्यान 200 परस चड सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात. गोंयांत रावपी रशियन बायलेच्या विजा प्रकरणातल्या महत्वाच्या आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केंद्र सरकाराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांक तिच्या विजा अर्जाचेर मानवतावादी नदरेन परतून विचार करपाचो निर्देश दिला. सीआरझेड वाठारात बेकायदेशीर बांदकाम करून उपरांत ते मोडून उडोवप हे प्रकार ह्यान फुडें खपोवन घेवचे नात असो कडक इशारो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण केल्या उपरांत संबंधित सुवात आसा तशी करपाक लागपी खर्च भरूंक ना जाल्यार संबंधिताचो मालमत्ता जप्त करपाची शिटकावणी न्यायालयान दिल्या. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यात दहशत घाल्ल्या मानग्यामदले एक मानगे निमाणे पाजऱ्यांत अडकले. रान खात्यान ह्या मानग्याक ताब्यात घेतला. एक मानगे धरले तरी एक मेळून 3 ते 4 मानगी अजूनय तळ्यात आशिल्ल्यान थळाव्यांनी भंय कमी जावंक ना अशी म्हायती दिल्या. गुरुपौर्णिमा हो भारतीय धर्मीक उत्सव सगळ्या आध्यात्मिक आणि शिक्षणीक गुरूंक मान दिवपा खातीर समर्पित आसा. गुरु हो आदर्शाचो प्रतीक जो मार्ग दाखयता. गोंयच्या वेगवेगळ्या शाळांनी बुधवाराक गुरुपौर्णिमा उमेदीन मनयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जागतीक वाघ दिसा निमतान सगळ्या जनावर मोग्यांक परबी भेटयली.
सुमार 70% वाघांच्या लोकसंख्येत आमचो देश मुखार आसा आणि हाचो आमकां अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. वाघ संवर्धन घटमूट करपाक संबंधी सदांच आमचो प्रयत्न आसतलो अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हांचे वांगडा आसामाच्या हुंवाराच्या स्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी फावो ती मजत दितले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आश्वासन दिलां अशें आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हांणी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं कळीत केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयतारा 2 ऑगस्टाक विकसीत भारता खातीर नशा मुक्त युवा मोहीम अधिकृतपणान सुरू करतले. उक्तावण सुवाळ्याक 1 कोटी परस चड लोक हाजीर रावतले अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी सांगलें. झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचो पेपर फुटी प्रकरणाचो आरोप करून झारखंडातल्या साबार खासदारांनी संसद परिसरात निषेध केलो. या प्रकरणाची सीबीआयन चौकशी करची आणि झारखंडाचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांणी राजीनामो दिवचो अशी तांणी मागणी केली. सेगीत 2 दीस हो निषेध चालू आशिल्लो. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि जन्म आणि मरण नोंदणी विधेयक 2026 लोकसभेत मांडले. या विधेयकात जन्म आणि मरण नोंदणी कायदो 1969 दुरुस्ती करपाचो यत्न जाला. जल्म वा मरणाची माहिती रजिस्टराक एका वर्सा परस चड पूण ती घडणूक घडले उपरांत 2 वर्सां भितर जिल्लो दंड अधिकारी, उपविभाग दंड अधिकारी वा जिल्लो दंड अधिकाऱ्यान अधिकृत केल्ल्या कार्यकारी दंड अधिकाऱ्याच्या मान्यताये उपरांत नोंदणी करूं येता. वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित कायद्याची तपासणी करपी संयुक्त संसदीय समितीचो कार्यकाळ संसदेचे शियाळी अधिवेशन 2026च्या निमाण्या सप्तकाच्या पहिल्या दिसा मेरेन लोकसभेन वाडयला. लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत एकाच वेळार वेंचणूक सुरू करपाचो हे विधेयकाचो यत्न आसा. नोएडा हांगा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान विखारी गॅस उस्वासात घेतिल्ल्यान 2 जाणांक मरण आयिल्लें. तशेंच आसामात कारखान्याक स्फोट जाल्ल्या प्रकरणा संदर्भात जिल्लो दंड अधिकारी आनी पुलीस आयुक्ताक नोटीस जारी केल्या. प्रसार माध्यमाच्या अहवालांचो सुमोटो लक्ष दिवन आयोगान 2 सप्तकां भितर सविस्तर अहवाल मागला. सेंट्रल रेल्वेन 11 ते 27 सप्टेंबर मजगती 246 गणपती स्पेशल रेल्वे चालीक लावपाचे चिंतला. तातूंत मुंबय आनी पुणे हांकां सावंतवाडी, रत्नागिरी आनी मडगांव हांचे कडेन जोडपी 184 राखीव सेवा आसतल्यो. बुकींग 1 ऑगस्ट सावन सगळ्या कावंटराचेर आनी IRCTC संकेतथळार सुरू जातले. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटिन